दामू नायक भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष जाल्ल्यान पयस गेल्ले लागीं येवपाक एकलो शिनाल दीत आसा। हेच फाटभुंयेर मांद्रे एका परस चड धोपराक बाशिंग मारून तयार जाल्यात। पार्सेकार म्हणटा आपूण घरा भायर न्ही दारा भायर उबो आसा। दुसरे वटेन जीत केन्नाय घरात येवपाचे तयारेत। तिसरे वटेन सोपटे पयलींच घरात आसा। हांव तसो दुसऱ्याच्या घरात खंय गेल्लो ना। हांव मातसो शिंगा आपटली म्हणून मातसो दारा भायर आसलो इतलेंच। नवे प्रदेशाध्यक्ष येयलो, आता नवे कार्यकर्ते बी परत ऍक्टिव्ह प्रदेशाध्यक्ष हो आमचो बरो इश्ट, म्हज्या बरोबर काम केलां, आमी एका टिमीन काम केलां, जिवा भावाचो मेकळो, त्यामुळे तो जालो ताची आमकां खोस जाली, त्यामुळे हांव ताका विश करपाक गेल्लो। तुम्ही भितर येवपाक जी जी जे कोण चलयतात ताणें पण तुम्ही रेडी आसा? टायम विल डिसायड, असलें सांगप नासता, सगळें तोंडान सुचयलां। तशी कशी हे बीन आसा बारे बीन तशें आहा की लक्ष्मण पार्सेकर सर परत येतले वयतले आसता म्हटल्यार अशें कितें आसतले? तुम्ही म्हणलेले पार्टी घट करता, पार्टी सगळी घट करपाक जाय। जो कोण पार्टीन निस्वार्थीपणान येतलो, पार्टी खातीर काम करपाक रावतलो, कसल्याय पदाची अपेक्षा करपाना, ताजे पार्टीन स्वागत। पार्सेकाराच्या कमेंटाचेर जिताक विचारल्यार जीत म्हणटा पार्सेकार परिपक्व राजकारणी, ताचेर आपणें उलोवप योग्य न्ही। मात ग्राउंडार देवलो काय खंय गोल मारचीच पडटा। पळय, लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन। राजकारणान एक्टिवली आसूं किंवा नसूं, सिनियरांक रिस्पेक्ट दिवप हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा। त्या प्रमाणे हांव ताका रिस्पेक्ट दिता, आनी तो एक टिचर आनी म्हाका दिसता तो तेचे जे नॉलेज जितकी ताका आहा आनी तो जाणा वेल मॅच्युर्ड आहा तेणी कितें स्टँड आनी कितें स्टेप घेवप, ते आमी आनी तुवें सांगून फायदो ना कळ्ळें। आनी ताका तितलोच रिस्पेक्ट हांव दिता, आनी म्हाका दिसता तेचे डिसिजन्स तो आपूण घेवं शकता, तेचेर आमी कांय कमेंट करूं शकता। सर पण फाल्यां समज ते येयले ह्या सायडीच्यान तुमी भावाच्या भाशेन नातें करता आनी त्या सायडीच्यान ते पार्टीन येयले जाल्यार तुमकां म्हाका एक सांग, जेन्ना खेळपाक देंवताय फुटबॉल मॅच तेन्ना दोनूय ऑपोनंट टिम्स आसा, तूं वचोन तुज्या त्या दुसऱ्या टिमीक रावता आनी आपणाक गोल घाल म्हणटलो, तूं ऑपोनंट टीम आसता जाल्यार तूं डिफेंड करतलो आनी तूं तेका ऑपोजीट गोल घालतलोच न्हू। हिंगा तूं तुजी पार्टी ऑपोनंट आसल्यारूय तुमी तेंका आहा न्हू, सो तुमी एका टिमीन आहा। तुका झाले एका टिमीन असले सुद्धा जाल्यार जेन्ना ग्राउंडार देंवतले, जर ऑपोजीट टीम आहा जाल्यार तूं ऑपोजीट डिफेंड करतलो आनी त्या ऑपोजीट गोल घालतलो, तो ग्राउंड खंयच्यान आहा ते मागीर पळोवया, रायट टायमार डिसायड जातलें। मांद्र्या सद्याक ही अशी गचमुड्डी। सोपटे विश्वजिताचे खेम्यांतलो जाल्यार जीत मुख्यमंत्र्याचे म्हणून पयलींच नेटान चर्चा चालू आसातूच। पार्सेकार तर चारांतलो एक, जाणें गोंयांत भाजप वाडयलो आनी तो सत्ते मेरेन पावयलो। हे सगळ्यात आतां खरी कसरत आतां ती नव्यान प्रदेशाध्यक्ष पदाची सुत्रां हातांत घेतिल्ल्या दामूची। ब्युरो वांगडा गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर।